Welcome back. Three aspirants who were on hunger strike outside the office of Directorate of Panchayat have requested the government that if their problems cannot be solved, their wards be made general so that all the people can contest the election. NGO have threatened that they would get thousands of people outside the office of Directorate of Panchayat on Sunday if their demand is not resolved. Meanwhile, villagers from Raya have expressed their anger over delimitation of wards. त्यांनी कलंगूट पंचायतीचे इलेक्शन पोस्टपोन केला त्यांचो अशातलो प्रॉब्लेम जाला म्हणून आमकां एकूच म्हणपाचें आसा जर जायना आनी करपाक मेळना जाल्यार त्या लोकांचे कशें जाता तो MLA म्हणून जाले काय कितें जाल्यार ते पोस्टपोन कित्याक जाले जाल्यार तोय MLA त्या दिसा रातचो 9 तेजे बरोबर थंय आयिल्लो हांगा डायरेक्टर ऑफ पंचायती आयलो तेजे करपाक जाता आमी मनीस न्ही आमची कित्याक जायना एक जर जाता जाल्यार सगळ्यांचे करपाचें जायना जाल्यार कोणाचेच करनाका आमकां तेजेर कांय ना आमी कांय उलयना तर आमची एकूच डिमांड आसा की आमचे 3 जाणांचो जो आसा न्ही आमी एप्लिकेशन दिलें आनी 3 जाणांचे आमचे ते ताका जर करपाक जर प्रॉब्लेम जाता जाल्यार ती रिजर्वेशन लायला न्ही OBC ST कितें रिजर्वेशन लायला ते काढात आमचो प्रॉब्लेम सेटल जाता जनरल आनी तांकांय बसपाक मेळ्ळे जे OBC ST वाले कोण आसा तांकांय बसपाक मेळ्ळे आनी आमकांय कॉन्टेस्ट करपाक मेळ्ळे. Jan Jagriti Sanstha, an NGO, has threatened that they would get thousands of people outside the office of Directorate of Panchayat on Sunday if the errors in delimitation and reservation of wards are not rectified. ह्या बऱ्या राज्यान हे अशें विपरीत कांय घडचें ना तेन्ना हांव आज वचून थंय कितें जालें तें पळयतां आनी जर जायना जाय जाल्यार म्हाजी एकच विनंती अशी हांव म्हणटा की हेका डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक आनी आमच्या सरकाराक म्हळ्यार जो आज BJPचो सरकार आसा ताका की तांणी जर हे प्रॉब्लेम जावचे ना म्हणून हाजे पयलीं दिलें कारण एकूय कुटुंबाचो मनीस रडचो ना अशें तांणी सांगिल्लें आनी आज बरे राज्य करती बरो राजा तो तर ताजे कडेन हांव हें मागतां जर तांणी जें सोलो जाता जाल्यार तांच्यांनी करचें आनी जायना जायत जाल्यार हांगा परां आयतारे दिसा हांगा कितले लोक येतले ताजे मागीर सगळे पब्लीश जावचे पेक्षा हांव अशें म्हणटा की तें जावचें न्ही जवळ जवळ 5000 सुमार लोक हांगा येतलो आनी बसी भरून येतले कारण आमचे पेडण्या मेरेन ते काणकोण मेरेन सगळे ऑल ओवर गोवा काम चालू आसा आनी आमी तें काम करतात शासनाचें हें घेवन येवचें ना आनी आमी तातूंत पडनाशिल्लीं पण आतां कित्याक पडलें. Meanwhile, villagers from Raya have expressed their anger over delimitation of wards. Village Panchayat Secretary, the BDO and the elected members, acting Sarpanch, ex-Sarpanch, Panchas are to be held responsible, booked and punished under the law. The delimitation and reservation process has helped the ruling Panchayat members in following the family Raj by feeding their wives, husbands in different wards. And what I mean to say is, now there are certain wards where it is reserved for women. There they have fielded their wives. And from there he has shifted, the husband has shifted and gone into some other ward. Now this is the delimitation process what they have done. Now Our reporters Navdeep Bagher and Samir Bhatt with video journalist Prasad Harmalkar. Nuve Panchayat has many plans of development for local area but claims that they do not get necessary support from the government. This Panchayat also lacks support from the Nuve villagers. Sarpanch of Nuve says government should compensate the Panchayat on the funds lost due to the abolition of house tax in Panchayat areas. In our special series on Panchayat Satyagraha, today's report on Nuve Panchayat. This is Nuve Panchayat. It houses a library, a gym and a multi-purpose hall. We met the Sarpanch of Panchayat, Philippa Barreto. As a Sarpanch, the retaining wall Kupe. CR retaining wall. पूण तेंय बी आमी जे MP फंडाचे पास म्हणून आसलेले पूण तेंय बी ते प्रायवेट 2 NOC लागून पेंडींग उरता चर्च NOC मेळ्ळी आमकां ती प्रायवेट NOC लागून पास जायनासलो ते आमी पूण जेदो गव्हर्मेंटान नेसेसरी आहा न्हू ते गव्हर्मेंटान तें एक्शन घेवन हें करपा जाय फुलफील करपा जाय आसा पूण तें काम तेश कोन्न जायना. Have a look. This is the garbage treatment plant built by the Nuve Panchayat but is lying unused for almost a year. Sarpanch claims that the villagers do not cooperate with the Panchayat. Plant आहा न्हू तो आमी स्टार्ट करपाची पावस जाल्यार मीन्स तो मागीर फंक्शन करपा लोकांनी कॉपरेट जावपा जाय आसा तर वेट गार्बेज कितून दवरपाची ड्राय गार्बेज कितून दवरपाची लोकांक ते कॉपरेट जावन सगळे वेट गार्बेजी घालून दवरपाची मागीर ते सारकें सिस्टमॅटीक यूज करपाची तेश कोन्न लोकूय कॉपरेट जावपा जाय आसता लोक एकदां वेट गार्बेजाकूय ड्राय गार्बेज घालता आनी सगळें मिक्स करता मागीर इम्पॉसिबल जाता.
Sarpanch has now demanded that government should compensate the panchayat for abolition of house tax in panchayat area. Through house tax, to construction license, licenses, my trade tax, तितल्या सगळ्यांका इन्कम सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट. आता गव्हर्नमेंटान टॅक्स माफ केलो, सो तेजो पंचायतीचेर कितें इफेक्ट जातलो काय? होय, सगळे इम्प्रुवमेंट जातो न्हू. हांवें तेका लागून सांगलो, म्हाका इंटरव्यू घेतलो सांगिल्लें तेका, पूण तुमी गव्हर्नमेंटान तितलो पर्संटेज आमी समज 7 lakhs येता पर इयर जाल्यार 20% एक्स्ट्रा गव्हर्नमेंटान आमकां दिवपाक पडलो. कित्याक आमी कितें करपाक ना, आमी 5 गव्हर्नमेंटान थ्रू ऑल अदर सोर्सीस जे हांव एकठांय घेता ते सगळे पयशे गव्हर्नमेंटान दिवपाक पडले. Our reporter from Nuvei, Savio Dias. Let's take a short break. Stay tuned.